क्रिसमसच्या काळार आम्ही आधारच्या मुक्तीपणापैकी कुर्साच्या वाटेचे मुक्तीपण आमकां मोगाचे बूच अर्थ बरीत. हर एका शुक्रारा आमच्या फिरगजांनी कुर्साची वाट आसा, आमी त्याग करून सॅक्रिफायस करून ताका वेता. आमच्या बाळक जेजूच्या पुणशेतांत शुक्राराचे आसा, आयताराचे उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट आसा आनी जायतो लोक ह्या कुर्साच्या वाटेक वेता. म्हळ्यार शुक्रारा थोड्यांक वचोंक जायना कामा दरम्यान वा येताना वेळ जाता, आयताराचो सुटयसो दीस आनी ही मुक्तीपणां धाडटात सांजेच्या वेळार. आनी हेर थोड्या जाग्यांनी बागेवन हप्त्यांत कुर्साच्या वाटेचे मुक्तीपण आसा गुड्या दोंगरांनी सोडून. आनी थोड्या कुटुंबांत हांवें समजून घेतलेल्या प्रमाणे तेरसा वेळार कुर्साची वाट करतात हर एका दिसा सुकोन आसतना क्रिसमसच्या काळार. बारीच बरें अर्थ बरयत मुक्तीपण. फाटल्या दिसांनी म्हाका एका स्त्रीन विचारलेले सवाल, फादर कुर्साची वाट आनी तांतली ते सवां सकडी पवित्र पुस्तकांत बरोवन नात, तर ही कुर्साची वाट खंय तावन जल्मली, ही ते सवां खंय तावन विंचल्यांत गे म्हण. मगचनो ह्या स्त्रीन सांगचे बारीच वाजपी जावन आसा. कितें म्हळ्यार जे कितें आमी कुर्साच्या वाटे वेळार निहाळटा ते सकट त्या सवां पवित्र पुस्तकांत नात. पळय आमची सांप्रदायिक कुर्साची वाट. कितें हांव सांप्रदायिक म्हणटा? सांप्रदायिक म्हळ्यार जे कितें सुरवेर आसा पाळणा आयल्यांत तेंत आमी पाळटा ती संप्रदाय. ती सुरवात कशी जेजूक मरणाचें फर्मान दितात त्याच ते समतावन जेजूक निकी पितात. आतां थोड्यो कुर्साच्यो वाट्यो आसात जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत रगत गमयता, जेजूक कैद करतात, असल्यो थोड्यो कुर्साच्यो वाट्यो चूर जावन पुनर्जीवनपणाक आखेर जावच्योय आसात. एक नवीन रितीची कुर्साची वाट वाचते सवां कितें आसूं कांय वायट ना आसत्यान. पूण आमी जे कितें सांप्रदायिक रितीन संभ्रमता त्या कुर्साच्या वाटेची सकट ते सवां पवित्र पुस्तकांत नात. धाकल्याक जेजू कुर्सा पोंदा पडटा हेच ते साव वा हो हे गणित खंय आसा पवित्र पुस्तकांत ते ना. पूण सिरेन सोसिमाव जेजू कुरिस्वांक कुमोग करता ते आसा. मातेवाचो वांजेल 20 आनी 7 अध्याय 30 आनी 2 वळ. मोशा जेजू पडिल्ले वरवीं सिरेनाच्या सिमांक कुरिस्वांच्याक ते फोर्स करतात कोणा शिपाय, कित्याक ताका ओंग त्राण नातलें तो पडला. पळया एक्सटेंशन आमी म्हणटा म्हणजे जेजूच्या पयल्या वेळार असलें घडिता घडल्यांत आसल्यात कोणा म्हणजे एका त्या चिंतपाचेर असलें थोडीच ते सवां आसात. जेजू खुरीस भोंवून वता आसतना आपल्या आवयक भेटता. खंयचोय इवांजेली ह्या विशीं उलयना. तशेंच वेरोनिकान जेजूचे मुखामोळ पोसचे हाचे विशीं ती कांय सांगूंक ना. पूण लोक म्हणटा की जेजूक पळोवन जेजूचे कश्ट समजून स्त्रियो रडतात म्हणून. 8व्या दिसा आसा जेरुजलेमाच्यो स्त्रियो जेजूक पळोवन रडतात म्हणून. सांजेरोम म्हणटा पवित्र जाग्यांक भेट केल्ल्या यात्रिकांनी म्हणजे ओरिजिनल वे ऑफ द क्रॉस खंय सरलें थंय पवित्र जाग्यांक भेट केल्ल्या यात्रिकांनी ते थावन ही कुर्साची वाट आपल्या गावांत येवन प्रॅक्टिस करून सुरू केलें.
म्हणजे ते पवित्र जाग्यांनी ही रीत आसली आणि हर एकल्याक पवित्र जाग्याक वचोंक जायना आणि ते कितें तांणी पळयल्लें तें हाडून आपणाच्या गांवांत तांणी तें पाळूंक सुरू केलें आणि अशें खुर्साच्या वाट्याचें भक्तीपण सुरू जालें म्हणून. आणि तें सवा सोदत्त म्हणून आसले न्ही, नम्रांत सोड म्हणून आसले आणि न्यू कॅथलिक एन्सायक्लोपिडिया म्हणजे कातोलीक भक्तीपणा विशयंत कातोलीक संप्रदाया विशयंत बरयल्लो एक एन्सायक्लोपिडिया म्हळ्यार तांतूं सकट संगती मेळटात. ह्या पुस्तका प्रमाणे ते सामाचो संको उणो म्हळ्यार 5, चड म्हळ्यार 30 आसलो काय. आंबेडकरच्या कुर्साच्या वाट्यान 14 मात्र आसात, पूण हे पुस्तक म्हणटा थोड्या काळार थोड्या कुर्साच्या वाट्यांनी 5 ते 6 मात्र आसली उणे म्हळ्यार मिनिमम, आणि थोड्या कुर्साच्या वाट्यांनी 30 स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस आसली म्हणून. म्हणून कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च इगर्ज मातेची अधिकृत शिकवण म्हणटा, The church does not derive her certainty about the revealed truths from holy scriptures alone. म्हणजे इगर्ज माता सर्व संगतीक पवित्र पुस्तकाकच आरावून धरिना. जावं पुरो भक्तीपणा विशयंत जावं पुरो देवस्तुतेक संबंध जावन पवित्र पुस्तक एकच तिका आधार न्ही. Both scripture and tradition must be honored. पवित्र पुस्तक जाय सांगातच संप्रदाय जाय. ट्रेडिशन म्हणटा संप्रदाय म्हळ्यार जे कितें आमच्या मालगड्यात देवून आयला तें आमी पाळूंक जाय. आमचे प्रोटेस्टंट भाव हे पातयेनात, तांकां पवित्र पुस्तकान कितें सांगलां तें मात्र देवाचें उतर, सोला स्क्रिप्टुरा, ते मात्र ते पातयेतात आणि उरले खंयचेय ते पातयेनात. पण आमी कातोलीक पवित्र पुस्तक मात्र न्ही, ताचे सांगता संप्रदाय पातयेता. आणि कुर्साच्या वाट्याचें भक्तीपण ते पवित्र पुस्तकान बरोवन ना, पूण संप्रदायान वाडोवन आयला आणि ते आमी कातोलिकां पातयेता. त्या देखून मुखार भाऊ आनी भयणीनो, जे पवित्र पुस्तकान आसा जे पवित्र पुस्तकान ना हे आमकां गरजेचें न्ही, पूण हे भक्तीपण आसा कित्याक जेजूचे कश्ट नियाळूंक, त्या कश्टांक आमचे कश्ट मेळोवंक आणि आमच्या कश्टांनी जेजूच्या कश्टांत बुजवण सकत मेळोवंक आणि आमचो कुरेस जे कितें जेजून सांगलां, म्हजो शीस जावन तूं कशी व्हरताय, तुजो कुरेस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये. आणि अशें आमचे कुरेस घेवन वेचेते त्या जेजूच्या कुर्साच्या वाटेतावन सकत बुजवण, धैर्य, घटाय जोडूं. कितलें अर्थ बरयत भक्तीपण पळया, तर ह्या भक्तीपणा फाटलो अर्थ समजूया आणि ते भक्तीपण आमकां बऱ्यान खऱ्यान संभ्रमूंक आदार जातलो. देव बरें करूं.